पर्वरीचो आमदार रोहन खंवटे परतून भाजपा सरकारान वचपाच्या वाटेर आसा हें ताच्या वागण्यावेल्यान आनी कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोच्या वक्तव्यावेल्यान स्पश्ट जाता. रोहन खंवटेन लोकांक पिशें करपाचें सोडचें. ताच्या उलोवपाचेर पर्वरीचे लोक विस्वास दवरचे ना. जायते फावट रोहन खंवटेन भाजपा बरोबर समझोता केला असो आरोप गोंय प्रदेश काँग्रेसीच्या पर्वरी ब्लॉकाचो अध्यक्ष शंकर फडतेन पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केला. 2012 भारतीय जनता पार्टीन आपलो उमेदवार गोविंद पर्वतकाराक स्वताहून हरयलो. त्याच प्रमाणे 2017 गुरुप्रसाद पावसकर हे भारतीय जनता पार्टीचे एक डुप्लिकेट डमी कॅन्डिडेट आशिल्ले. The real candidate of Bharatiya Janata Party was the political thug of Porvorim, the present MLA. तर जनमत जे आसा ते अंडरकवर फिक्सिंग करून पाया तळेन तुडयले वता. ही वस्तुस्थिती आसा, सत्य परिस्थिती आसा आणि ही परिस्थिती पर्वरच्या जनतेन ओळखलेली आसा. तर आज हो पॉलिटिकल थग मायकल लोबो, प्रमोद सावंत हांचे प्रेस कॉन्फरन्सी घेता. केन्ना तुम्ही पळयला भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हो एक निष्क्रिय सरकार आसा अशें तेणे केन्ना तरी उलयल्लें आसा? प्रधानमंत्रीचेर कितें उलयल्लें आसा? भारतीय जनता पार्टीची जी कार्यकारिणी आहा तेजेर कितें उलयल्लें आसा? इतर मंत्र्यांचेर केन्ना तो कितें उलयता? केन्नाच उलयना. कारण कितें? तेका परत भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान सामील जावपाचें आसा. ही इज प्लॅनिंग अ कूप टू डिस्टेबिलायज डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि तो हेल्थ मिनिस्टराक चीफ मिनिस्टर करूंक सोदता. म्हणजे आपली वर्णी कॅबिनेटान लागची हो एकमेव हेतू घेवन तो परत परत प्रत्येक दिसा प्रेस कॉन्फरन्सी घेता. गोंयच्या हिता खातीर न्ही, जनकल्याणा खातीर न्ही, खंयचो पॉलिटिकल एजेंडा आसा म्हटल्यार न्ही, तेका फक्त स्वताचो एजेंडा आसा की तेजी वर्णी कॅबिनेटान लागपाक जाय. तर ही अंडर कवरची डील्स आसा भारतीय जनता पार्टीची ह्या पॉलिटिकल ठगा कडेन, ती आज लिपलेली ना. भारतीय जनता पार्टीची जी कार्यकारिणी मंडळ आसा पर्वरेन, ते मंडळाचे जितले पळय सगळे बैल आसा न्ही, हे रोहन खंवटेच्या ऑफिसान बांदलेले आसा. भारतीय जनता पार्टीचे प्रत्येक पदाधिकाऱ्याची जी नाळ आसा ती स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकरानूच पर्वरच्या ठगाक बांदलेली आसा. आणि हे भारतीय जनता पार्टीचे मंडळ जे आसा पर्वरचे, इट इज बिकम अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट. NPA for the BJP, but a performing asset for this political thug. It is earning rich dividends. पण हे जे फिक्सिंग आसा पर्वरेन ते लोक वळखून आसा आणि सदांच तूं कोणाक फटोवंक शकना. वन टायम यू कॅन फूल, टू टायम्स यू कॅन फूल, नॉट एवरी टायम. तरी आता हे सारखेच कळून चुकला. ज्या दिसा मायकल लोबोन ही सत्य परिस्थिती उघड केली की आमच्या लिडरांचो तांचेर हात आशिल्लो म्हणून तो जिखूंक पावलो. मनोहर पर्रीकर त्याचो गॉडफादर हे आमी सदांच सांगत येयल्ले आसा आणि आज ते प्रूव्ह जाले. तर हे जे मॅच फिक्सिंग आसा ते फक्त ह्या पॉलिटिकल थगाक आमदार करपाकूच ना, प्रत्येक लेवलार मॅच फिक्सिंग आसा. ज्या प्रमाणे मायकल लोबोन सांगले जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक 2015 आमी दोगूय जाण बरोबर वावरले आसा म्हणून. आणि खरी गोष्ट आसा, दोगूय जाणांनी बरोबर वावरून 2015 कॉमन कॅन्डिडेट तांचो वैशाली सातड्डेकर हेका विजयी केल्ले आसा. हे मॅच फिक्सिंग न्ही. सो विधानसभा लेवलाचेर मॅच फिक्सिंग, जिल्हा पंचायत लेवलाचेर तुमचे मॅच फिक्सिंग, लोकसभा इलेक्शनाक वो पर्वचो ठग भारतीय जनता पार्टी बरोबर.
राज्यसभा इलेक्शनाक वो परवचो ठग भारतीय जनता पार्टी बरोबर, जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक भारतीय जनता पार्टी बरोबर, पंचायत इलेक्शनाक आणि पंचायत बॉडी चलोवपाक सुद्धा भारतीय जनता पार्टी आणि या पॉलिटिकल ठगाचे अलायन्स आसा. साल्वादोर दुमुंद पंचायत जी या पॉलिटिकल ठग आपल्या काबीज करून दवरलेली आसा, ती मेजॉरिटी बॉडी कोणाच्या हेजेर जाल्या. विजय चोडणकर आणि भगवंत नाईक हे भारतीय जनता पार्टीचे सिनियर मोस्ट लीडर्स, लोकल लीडर्स अँड लॉंग टाइम सर्विंग पंच मेंबर्स इन्क्लुडिंग मॅडम सावयकर, सगळे या बीजेपीचे मेंबर आज या पॉलिटिकल ठगाची पंचायत सपोर्ट करतात. पेंदे फ्रांसान गेले जाल्यार 3 अशेच पंचायत आसा जे या पॉलिटिकल ठगाचे सरपंचाक सपोर्ट करता. सांगचे म्हटल्यार रवी नाईक फॅमिली, रवी नाईक म्हणजे शांताराम नाईक फॅमिली आमची लोकल, नॉट रवी नाईक. दुसरे तुमचे सफर फटके, असे कितलेशेच पंच आसा जे भारतीय जनता पार्टीच्या आधाराचे निवडून येवन त्यांच्यानी या पॉलिटिकल ठगाचो जो एजेंडा आसा, पॉलिटिकल एजेंडा ताका सपोर्ट केल्ले आसा.